Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमका 400 kV कोल्हापूर सर्किट आम्ही म्हणटा. हे सर्किटांतल्यान दोन लायनी येता स्पीकर गोंयांत. एक 220 kV आंबेडवाडी पोंडा एक सर्किट स्पीकर सर. एक सर्किट 220 kV तिलारी आमोणा एक येता स्पीकर सर. एक सर्किट 220 kV महालक्ष्मी सन येता स्पीकर सर. आता एक सर्किट हे 220 kV आंबेवाडी लायन जी आज जी 400 kV लायन घालता थंयच्यानूच देंवता स्पीकर सर. आनी थोडो पोर्शन जो आसा 110 आमी डिफेंड करूं ना कित्याक दॅट पर्टिक्युलर लायन इज कमिंग फ्रॉम द नॅशनल पार्क. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. आमी नॅशनल पार्क हॅज गोर मोर इम्पॉर्टन्स than the wildlife sanctuary. That is why we said that we will remove this 110 kV land, but you bring it from outside the wildlife sanctuary. This is the diversion what was taken, Speaker sir. And the importance of a national park is more than a wildlife sanctuary. शेळडे माझ्या मतदारसंघात अख्खे साऊथ गोवा 220 kV सबस्टेशन स्पीकर सर. आणि हे सबस्टेशनाचेर कितलीच वर्सां साऊथ गोवा लायट दिता. दिगंबर साहेबाक खबर आसतलें. आज लोकांक भंय दिसता की हे लोकांक खंय लायनीचे खंय तरी व्हायब्रेशन जाता आनी कितें जाता. हांव न्हू दिगंबर साहेब मंत्री आशिल्लो 4-5 वर्सां आयज आशिल्लो समजा 5 वर्सां मायज आशिल्लो तेन्ना व्हायब्रेशन जायनासलें काय तें. आतांच लायन हाडटा तेन्ना व्हायब्रेशन जाता. दिस इज द स्टेशन इज नॉट कमिंग इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. सो प्लीज करेक्ट युअर सेल्फ that this is a private land. I will give you dates with permissions taken, like how somebody said that दिगंबर साहेबान सांगले की परमिशन जे म्हज्या आंगणांतलें झाड काडपाक जाय जाल्यार म्हाका कितलीच जर पावटी पाडूंक पडटा तशेंच हांव तुका दाखयता विथ प्रूफ कितले पावटी मारल्यो हे परमिशन घेवपाक झाडां 2670 कापपाक. विथ डेट्स आय कॅन गिव इट यू. इट इज नॉट दॅट दे हॅव जस्ट वेंट अँड कट. दे हॅव टेकन परमिशन. गोंयांत दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो स्पीकर सर. आणि त्या विचारा फुडें पण नेगेटिविटी गोज मोर पब्लिसिटी देन एनीबडी ट्रायंग टू डू वॉट इज गुड फॉर द स्टेट. दूख बघता स्पीकर सर सांगपाक की गोंयांत आमी सगळे एड्युकेटेड क्लास म्हणटा आनी 50% सबसिडी ऑनरेबल सीएमान दिवनूय कितले लोक फुडें सरले. 128 लोक. हेंचे 128 लोकांच्या घरा कडेन अशें जाता कितें काय. ओन्ली 128 पीपल आर कन्सर्न. Is it not your responsibility? Is it only going and putting candles on a track of 5,000 people? Why these 5,000 people have not converted solar power in their houses, Speaker sir? We are giving you 50% money on what you spare, but nobody is coming forward, Speaker sir. ज्यो गोष्टी आमी सांगता जे पावर जे आज कंज्यूम जाता गोंयांत, it should be known to the people of Goa. Somebody else in Chhattisgarh, somebody else in Gujarat is burning coal there. Not here. We don't intend to burn coal. Past governments also have not burnt a single ton of coal to produce electricity. आनी कोण थंय कोलसो आसता थंय तांकां त्रास जाता. पूण आमच्या लायट ना जाल्यार 5 मिनटान फोन येता. ही गोष्टी गोंयचे आसा स्पीकर सर.